वास्को एमपीटीत कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण नियंत्रणात आसा, मात एमओएफाक लागून आनीक कोल हँडलिंग एक्सपान्शन नाका म्हूण पत्र बरयलां म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलें. न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाचो एमओयू सायन करतना सरकार तो खंय पयलीं लोकांक दाखयतले. प्रदूषण कंट्रोलात आसा म्हूण सांगून पर्रीकार लोकांची दिशाभूल करता म्हूण एक्टिव्हिस्टांचो आरोप. असा तोच कंट्रोला हाडून घ्या. त्याचे आम्ही ऑलरेडी एफर्ट चालू केले, 75% केले. इट इज ऑलरेडी अंडर कंट्रोल. पण the demand should be against coal pollution, not against coal. You are it has come down below permissible, much below threshold. 40 to 48 years. Permissible is 80. What is important is this power which you are using is a coal-based power. How you can say you are against coal? आणि expansion allow करपाचे. हे expansion ना हे हांवें तेन्नाच पत्र बरयलां की हो पोल्युशन आहा, हो पयलीं तुमी टॅक्नॉलॉजी दाखयात, लोकांक प्रूव करा की कोल कॅन बी विदाउट पोल्युशन. कोल ट्रान्सपोर्टेशन इज ट्रान्सपोर्टेशन ओन्ली, देन ओन्ली कन्सिडर, अदरवायज डोंट कन्सिडर. कोळशाचे प्रदूषण खंय कंट्रोल करपाक हॉलंड युरोपात जायत्यो टॅक्नॉलॉजी आसात म्हूण पर्रीकार सांगता. न्हयांचे राष्ट्रीयकरणाचो एमओयू सायन करचे पयलीं तो खंय लोकांक दाखयतले. आसात रे टॅक्नॉलॉजी व्हडली काय न्हय. हॉलंडान बी आहा, युरोपान बी आहा पळय, थंय तुका कांयच कोल्ड लोडिंग म्हणजे कितें कशें येता तें पोल्युशन. पीस पार्टिकल आसता पळय, एकामेकाचेर घसता आनी बारीक पार्टिकल पडटा. तें पडूंक दिवंक जायना. यू शूड हॅव तो सगळ्या लोकांक आमी पयलीं दाखयतले आनी तो कॉल केलो की मागीरूच जाता. वास्को एमपीटीत प्रदूषण कंट्रोलात आसा हे पर्रीकाराच्या वक्तव्याचो एक्टिव्हिस्टांनी फोग काढलो. पर्रीकार खंय लोकांची दिशाभूल करता. आयज गोंयचो सीएम म्हणटा की कोल्ड हँडलिंग कमी करतलो म्हणून, पूण आयज इश्यू जाला वास्कोन की कोलाचो हँडलिंगूच नाका. कित्याक सीएम कंटिन्युअसली म्हणटा की 4 म्हयने जाले आपणाची थ्रेशोल्ड लिमिटाची कमी पोल्युशन आसा. हे चुकीचें गजाल. कित्याक आयज तूं वास्को विजीट केले जाल्यार सगळ्या दारांनी आयज कोल्डचो पोल्युशन आसा. आनी एमओयू जो आसा सायन करपाचो आसा ते सरकारान फाटी घेवचे. हो फकत बेलारी जिंदाल प्लांटाक, स्टील प्लांटाक लागून हो कोल वता. दिस इज नॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. प्लीज डोंट मिसगायड द पीपल ऑफ गोवा. जिंदालाक लागून आमी आमचे रिवर्स, आमचे रेल्वेज, आमचे 4 लेन रस्तो बांदपाक आमी गोंयकार दिवचे ना. कितें म्हणटा, जर 25% म्हणटा आयात कमी केला. हो जो सीएम आसा मनोहर पर्रीकार आमची वास्कोकारांची संबंद गोंयान दिशाभूल करता. आयज जे मातशें कितें पॉल्युशन त्या फाटीं काल 2 दिसां पयलीं स्टेटमेंट केलें वास्को पॉल्युशन खूब कमी आसा म्हणून. ताका मुख्यमंत्र्याक सांगूं येता. आयज मदीं खूब फाटीं असो पावस पडलो आसा, जो म्हणटा तो परती पावस म्हणटा तो. परती पावस पडल्या कारणान मातशें पॉल्युशन हें कंट्रोल जाल्लें आसा. आतां पावस केल्लो आसा, आतां हे गरमीचो सिजन येतलो, आतां हेंचो पीक सिजन आसा, तेन्ना पॉल्युशन जें वाडटलें तेन्ना सीएमान येवचें आनी चॅक करचें, नाल्यार पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तेणी विचारचें. आयज म्हाज्या भुरग्याक आयजूच हांवें म्हाज्या भुरग्याक हॉस्पिटलान व्हरोन आसा, आमचो बायणा, ते चायल्ड स्पेशलिस्ट. ताका थंडी जाल्या, आयज थंडी जाली 4-5 दीस ताका जोर येता आनी थंडी येता. आनी म्हाका प्रत्यक्षात थंडी जाल्ली आसा. म्हणजे आमकां 1-2 म्हयने थंडी, आनी हो म्हणटा पॉल्युशन ना म्हणून. हे जे आमच्या नाकांसून भितर पॉल्युशन वयता आनी हे आमकां परिणाम भोगचे पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कंप्लेनरांकडच्यान विमानाची तिकिटां घेतल्यात म्हूण हणजुणेचो आदलो पुलीस इन्स्पेक्टर परेश नायक आनी 3 पुलिसांक उत्तर गोंयचे एसपी चंदन चौधरीन शोकोज नोटीस धाडल्या. मुंबयचो बिझनेसमॅन किशोर केशवानी आडच्या बलात्काराचे केशींत तपास करूंक अनिल सिंघानिया नांवाच्या मनशा कडल्यान विमानाची तिकिटां घेवन परेश नायकाची टीम मुंबय गेल्ली. केशवानी आड आशिल्ली ही केस फेक म्हूण मागीर सिद्ध जाल्लें. किशोर केशवानी ह्या मुंबयच्या बिझनेसमॅना आड 11 फेब्रुवारी 2016 अंजुणा पुलीस स्टेशनात एके चलयेन रेप केस फायल केल्ली. फामाद क्रिमिनल अनिल जय सिंघानियान ही फेक केस घालपाक ते चलयेक प्लांट केल्ले म्हूण मागीर सिद्ध जाल्ले. एफआयआर जातकच किशोर केशवानीक अरेस्ट करपा खातीर अनिल जय सिंघानियान अंजुणेचो तेन्नाचो पुलीस इन्स्पेक्टर परेश नायकाक पुलिसांक मुंबय व्हरूंक विमानाच्यो तिकेटी दिल्ल्यो. PSI महेश केरकार, कॉन्स्टेबल तीर्थराज मामल आनी सुहास जोशी उपरांत मुंबय गेल्ले. मुंबय एअरपोर्टार जय सिंघानीन पुलिसांक पिकअप करूंक कार धाडिल्ली. ती कार चोरयेची आशिल्ली म्हूण साकिनाका मुंबय पुलिसांनी ते कारी सकट कार चलोवपी आनी पुलिसांक धरले तेन्ना कळ्ळें.
मागीर मुंबय पुलिसांनी कार चोरयेचे केशीत गोंयच्या पुलिसांक विटनेस केल्ले. ह्यो सगळ्यो घडामोडी जाल्या उपरांत ती केस फेक म्हूण कोर्टात सिद्ध जाल्ले. अंजुना पुलिसांनी रेप केसीची फायल बंद करून फेक केस घाल्या म्हूण अनिल जयसिंघानिया आनी कंप्लेंट करपी चलये सयत 12 जाणांचेर फ्रेश केस फायल केली. फेक रेप केसीत पुलिसांनी कंप्लेंट करप्या कडल्यान विमानाची तिकिटां घेतली म्हूण आतां उत्तर गोंयचे एसपी चंदन चौधरीन तेन्नाचो अंजुणेचो पीआय परेश नायक तपास पथकात आशिल्ले पीएसआय महेश केरकार, कॉन्स्टेबल तीर्थराज मामल आनी सुहास जोशीक शोकॉज नोटीस धाडल्या. ऑफिशियल ट्रॅव्हल एक्सपेन्साची तजवीज आसतना कंप्लेंट करप्यां कडल्यान विमानाची तिकिटां कित्याक घेतली म्हूण उत्तर गोंयचे एसपीन तांचे कडल्यान जाप मागल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. शेनवारा चेन स्नॅचिंग करपी 3 आरोपींक म्हापशा पुलिसांनी धरले. दोगां बायलां आनी एका दादल्याक अटक केल्या आनी तांची मोटारी पुलिसांनी जप्त केल्या. जाल्यार वास्को चोरांनी एका हार्डवेअराचें दुकान फोडलें. घडणूक बोर्जीस बिल्डिंगेत सुमार 60,000 माल आनी 1,10,000 कॅश घेवन चोरांनी फुज्यो काडल्यो. वास्को बोर्जीस बिल्डिंगेत चोरांनी हे पेंट आनी हार्डवेअर शॉप फोडले. आमी सकाळी आयले न्हू ओपन करपाक, तेन्ना ते लॉक मोडलेले आसले तिनी. मागीर आमी वचून हें केलें, पुलिसाक आपोवन कंप्लेन केली. कितें जालां बीन चोरयेक बीन कितें गेलां तुमचें? आतां येवपा जाय न्हू, ते पळोवपा जाय कितें कितें आसा ते. कॅश बीन कितें केलें? हय, कितले एक्झॅक्ट पळय एप्रॉक्सिमेटली आतां कळूंक ना, ते पळयतले सर आनी मटेरियल गेल्ले. उपरांत दुकानधन्यान चोरयेचो आंकडो सांगलो. सुमार 1.5 लाखावयर रुपयांचो फटको बसला. दुकानांतलो माल आनी लाखभर कॅश घेवन चोर पळले. इतले मजगतीं म्हापशा पुलिसांनी ट्रॅप लावन 3 चेन स्नॅचर धरले. खोर्ले म्हापशेच्या एका बायलेन दिल्ल्या कागाळीच्या आदारान पुलिसांनी ही होंडा अमेज कार ट्रॅक केली आनी तातूंतल्यान 2 बायलो आनी एका दादल्याक अटक केल्या. आमकां 9 तारखेक कंप्लेंट येयली लक्ष्मी धारगाळकर म्हणून खोर्लेची. तेणें कितें सांगिल्लें की आपल्याक हांगा ते येतना चेन कोणें काडली म्हणून. एक लेडी आसली तिचो. लेडी असल्या कारणान कितें जालें, आमकां तेणें सांगलें कितें की तितून एक गाडी आसली CH011 A1375. ह्या गाडयेंतल्यान एक ऑक्युपंट आसलें, एक लेडी म्हणून. तेणें चेन स्नॅच केली म्हणून. आमी तिचो एक क्रायम रजिस्टर केला हांगा स्नॅचिंगाचो. आमी सोर्सीस आमचे डेवलप करून ती गाडी आमी धरली आनी तितून ऑक्युपंट आसलेले पळय 2 चेडवां आनी एक चेडो आसलो तिचो. चेडवाचें नांव आसलें एक अर्चना वायगणकर आनी एक शाफी बी खान म्हणून, आनी एक चेडो आसलो तो शाहीद शेख म्हणून. ताका आमी अरेस्ट केले आनी तांकां अरेस्ट करून आमी तांकां भितर घातला. आनी गाडी आसली पळय होंडा अमेज ती आमी अटॅच केल्ली. ती एकटे तो पळय अर्चना वायगणकर म्हणटा पळय हे धारगड पेडणे आनी ते शाफिया बी खान म्हणटा पळय ते 70चे केरी 70 आनी तो शाहीद शेख म्हणटा पळय तो धारगडचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.